बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्य आसूं. इजिकेल प्रवाद्याचें पुस्तक आमी आयकता आनी इजिकेलाक देव सांगता जेन्ना कोण मोता तेन्ना दूख कोता तेन्ना तकलेचो मुंडोसो काडूंक जाय आसलो, पांयाच्यो वाणो काडूंक जाय आसल्यो. आनी देव ताका सांगता तुजी बायल मोत्ता तेन्ना तें करिनाका, आसूं दी, मुंडोसोय आसूं दी, वाणूय आसूं दी. हे भाशेन जायत्यो वस्तू घडटल्यो पूण तुका कित्याक घडटा तें गमचें ना. पूण व्हडलें दूख जातलें जरी तर तूं देवाक सोडलो हें व्हडलें दूख जिवितांत. हें जावं दी तुजें दूख, हें इजिकेलाक देव सांगता. हें मीस सांबिडयता. जेसन सिल्वेराचे बरी भलायकी पासत आनी जेसन सिल्वेरा फामिलीच्या सगळे मेल्ल्या पासत आनी मिसाच आमकां फोत फळ मेळचे खातीर सुरवाती देवाच्या फुड्यान चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, वरां चिंतून तळान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकाय केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पातकाय घेवन सदांच एकवा मरी सगळ्या देवतांनी भोंवता आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवाचो मोग कोत्तल्यांक दिसनासलें वर्ती देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू होन अदीक आमी जो मोग करच्याक आमची काळजां मोगाच्या उतरेकांनी भर आनी हे परी आमच्या आशे वर्ती तुवें बासायली देणी आमकां फाव जावं. आमचे सुमयाचे पुता क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजभोग चलयता सासनांच्या सासना. इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें आयकूंक दिलें. मनशाच्या पुता, अवचीत हांव तुज्या दोळ्यांचो संतोष काडूंक वेता, पूण तुवें विलाप करचो न्हय, ना म्हूण रडचें न्हय, दुकां वावुरची न्हय. गपचूप हास्कार सुस्कार सोडून पूण मेल्ल्या खातीर रडूं नाका. तकलेक मुंडासो घाल, पांयांक वाणो घाल, तुजी खाडकी लिपय नाका, चालतो उंडो खाय नाका. सकाळीं हें हांवें पोरचेक सांगलें आनी सांजे म्हजी बायल मेली. दुसरे सकाळीं म्हाका फॉर्मायलोलें तशें हांवें केलें. तेन्ना पोरजेन म्हाका म्हणलें, तूं कोत्ताय ताची सोजमणी तूं आमकां दिवचो नाय. हांवें परतीपाळ केलो. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका आयलें, इस्रायलाच्या घराण्यांक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजो पवित्र जागो
हांव बोश्टावंक वेतां तोच तो तुमचे शक्तीची व्हडवीक, तुमच्या दोळ्यांचो संतोष, तुमच्या जिवाचो जीव प्राण. तुमच्या फाटल्यान तुमी सोडल्यात ते तुमच्या पुतां आनी तुमच्यो धुवो तलवारींनी मोडटलीं. आनी हांवें केलां तशें तुमी कोत्तल्यात. तुमची खाडकी तुमी धांपचे नात आनी चालतो उंडो तुमी खावचे नात. तुमचे तकलेर मुंडासो आसूं दी आनी तुमच्या पांयांच्यो वाणू काडूं नाकात. तुमी विलाप कोचचो न्हय, ना म्हूण रडचे न्हय. पूण तुमच्या खोटेपणाक लागून तुमी सुकोन वेतल्यात आनी एकामेकां मदें पिरगून रावतल्यात. असो इजाकियाल तुमकां एक खुणा जातलो. ताणें केलां तशें तुमी कोत्तल्यात आनी हें घडटा तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमतलें. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब. तुमकां जल्म दिला तेच देवाक तुमी आतां विसरतात. जबाब. तुमकां जल्म दिला तेच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रोचल्यान तें खोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिला तेच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जाळान आपल्या पुतांक आनी धुवांक ताणें परो घाली. जबाब. तुमकां जल्म दिला तेच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामळ तांकां लिपोवन दवरतलो आनी मागीर तांचें कशें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोवपाची सोंसोत. काळजांत विस्वासीपण नासलोली असलीं भुरगीं तीं. जबाब. तुमकां जल्म दिला तेच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करून म्हजी आडवट तांणी पेटयली. कांयच न्हय ताका धरून तांणी म्हजो राग चडयलो. देखून परजे न्हय तसले लोकांक घेवन हांवूय तांची आडवट पेटयतलों. निर्बुद्धीच्या राष्ट्रांक धरून तांचो राग हांव चडयतलों. जबाब. तुमकां जल्म दिला तेच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गार. खोशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातवा प्रमाणे शिव वर्तमान. लागी येवन कोण एकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजू म्हणलें, यो, जिवीशी मारूं नये, पोडदुआर करूं नये, चोरूं नये, लौतीक गुवाय दिवं नये, जे बापायक आनी आवयक मान दी, जो मोग कोत्ताय तसो जे पेल्याचो कोर. ते तरणे धाकटे मनशान ताका म्हळें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सपून जावचें कुशी आहा जाल्यार वच,
तुजे लागीं आसा तितलें विकून दुबळ्यांक दी. स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. ते मागीर म्हज्या फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकूतच तो कोणती बरी जावन गेलो, कित्याक ताका पुष्कळ गिरेस्तकाय आसली. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वाटाणे तुका क्रिस्त आसता. हो एक तरणाटो जेजूशी येता आनी विचारता, सासणां जिवीत मेळच्याक हांवें कितें करूंक जाय. आनी जेजू ताका सांगता, आज्ञा सांबाळ. खंयच्यो त्यो? आनी सांगता अशें म्हणटा, जिवीशी मारूं नये, पोरदुआर करूं नये, चोरूं नये, लोवती गुवाय दिवं नये, जे बापायक आनी आवयक मान दी, आनी जो मोग करताय तसो पेल्यार चूक कर. आनी ते तोन्ने धाकट्या मनशान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? ताका सगलें आसलें भिणां बांद, सगलें आसलें, पूण भितरल्यान खुशाल नासलें. भितरल्यान खुशालकाय नासली. आतां असो जेजूशी आयलो तो, कित्याक आयकल्लें जेजू सगल्यांक खुशालकाय दिता. सगल्या जेजूशी येता तितले पोत्तून रिते वचना. आनी आमी तर आदली हांव पातकें आमी म्हणीत जाल्यार आनी आतांचें हांव पातकें म्हणीत जाल्यार कितें म्हणटा आमी? वायट करून बरें सोडून. देर आर सिन्स ऑफ मिशन एंड सिन्स ऑफ कमिशन. आदीं वायट केलां, हांवें पुरद्वार केला, हांवें जिवीशी मारल्यात, हांवें लोटी गुवाय दिल्या, बापूय मान दिवंक ना, असलें. कितें म्हज्यान बरें करूंक जातालें तें हांवें करूंक ना. इतल्यो वस्तू म्हज्यान बऱ्यो करूंक जाता तें हांवें करूंक ना. पूण आतांचें हांव पातकी बरें वायट आदारून आनी बरें सोडून म्हज्यान बरें करूंक जाता. आनी हो तरणाटो खुशाल नासलो, कित्याक वायट करूंक जायनासलें, वायट करूंक ना ताणें. पूण तरी आसतना खुशाल नासलो, पूण बरें करूंक जाता तें करूंक ना. इतली गिरेस्तकाय आसली, तुज्यान वांटूंक जाता दुबड्यांक, बरें करूंक जातालें तेज्यान, तें करूंक ना. आनी जेजून ताका सांगलें, तूं खुशाल जावंक सोदताय, सगळें वीक, दुबड्यांक दी आनी म्हजो पाटलाग कर. दुखी जावन गेलो भिणांत बांदून. बरें करपाचें जेजून ताका सांगलें. वायट सोडलां तुवें, बरें करपाचें हांव तुका सांगता. आहा तें वांट, दुबड्यांक वांट आनी म्हजो पाटलाग कर. दुखी जावन गेलो भिणांत बांदून. जिवितांत वस्तू आहात, आमच्या जिवितांत वस्तू आहात आनी वस्तू जावन आसात. आमी वायट सोडून आनी बरें करूंक, म्हज्यान जाय तें बरें करूंक जाता, तें बरें करूंक जाय. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C42, पेज नंबर 46. C42. Christi, Gott und
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मान तसली जा म्हूण मागुया. तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी म्हणणे आमच्या नाट्य भवी सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमची दानां मानून घे. तांचे वरी उतरां वर्ती देणी आमी जे कुडी करचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फाव जावं दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर काडे आनी सर टायम तुका दिनवास सूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे मोगाचे पुतोर मनशा कडच्यान रचलें ताचे वरी जशी तुजेशी शिमने मेल नासल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें. देखून सगळ्यो रचना आंदोलन करता सेवा प्रितम तुका वाकांटा तारण मेळची पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवास सातां बोगता सभा. त्या खातीर सगळ्या देवतां सांगाती आमी सदां काळ संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 धर्मांचो सर्वेश्वर देव स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना स्वर्गी सर्वेश्वराचे नामी येता तो सुभागी. होसाना स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ पोरींचे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूम आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवें आनी सास्तीक वराचें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सभ्या तुज्या मरणावी समोरवता आनी तूं परत येवसून तुजें पुनर्जीवन वाट भरगता. देखून सर्वेस्परास मेजेच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुड्या रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा केपेर तुमीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे भाग्यवंत बापा आनी फिलिपनेर आमचे गवळी बापा. सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा सगळे संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितिमोगान सुपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान अंतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काको तोल्ल्या समेस्तांक मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक आमरे देवाची मागीर सांगाती भाग्यवंत जुजय जपती भाग्यवंत दोत्ता भाग्यवंत जेवाज आयज सोरी काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या सांतां भक्तां बराबर
सासना जिवितां आमकां वांटो दी आनी तांची संगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. जेजून हें मागणें आमकां शिकयलें आनी मागण्यांत आमचो सर्गीचो बाप आमी एकामेकाची भाव भयणां अशें म्हणून आमकां सगळीं आमच्या पामणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां कशी सगळ्यां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्र आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मागता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां तांण्यान म्हणून दिवं नाका, वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दोयगळिता सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोनराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवां शान अवतरिकतले आमकां जुदार काकूतीं सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ. तूं जेत राजवो चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दी. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया तिद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Day 25. Grace ताच्या आत्म्या म्हाका पुवीत कर. ग्रेस ताचे कुडी म्हजें तारण कर. ग्रेस ताच्या रोगता म्हाका दादोस. नाणोय म्हाका काडवडांच्या पवित्र कश्टालो म्हाका गोड कर. तूं बऱ्या जेजूच्या म्हाका तुज्या गायांनी म्हाका दी. वेगळो सोडून कधी म्हाका वायट दुश्मनांतलो म्हाका पळय. मोडण्याच्या वेळार तूं म्हाका पळय. तुजे सोशीव म्हाका फरमाय. वखदां सणासणांनी तुका वापरच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पराय पवित्र संस्कारा वरवीं जेजू क्रिस्ता जिवितांत भागीदारां जावन तुजी दयाळाय कालतपणी मागता. ह्या संवसारांत ताचे सारकी जावन सर्गांत ताचो सांगात जोडूंक आमी पावूं. तूं जियेता राजवो चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमच्या आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया. F16 पेज नंबर 93. F16. Be was